सगळ्यांना नमस्कार। आयज माझ्या बरोबर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बाब जयंत जाधव, तसोच आमचो मुरगांव मंडळाचो अध्यक्ष बाब ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब जगदीश गवंडे, तसोच आमचो मंडळाचो व्हाईस प्रेसिडेंट बाब ट्रेजरर शांताराम पराडकर। आयज मुद्दाम ही प्रेस आपयल्ल्या कारणान एकदम इम्पॉर्टंटाचो विशय आसा। आयज जे काल जी GSTची मिटींग जाली न्यू दिल्ली, आनी त्या मिटिंगेक जे डिसिजन जाले, जे हिस्टोरीक डिसिजन जाले, आनी आयज म्हाका दिसता आख्ख्या देशाच्या लोकांचेर, जे बारीक समाजाचे लोक आसा, गरीब लोक आसा, हांकां एक व्हडले हे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक गिफ्ट दिलेले आसा। तशेंच आमचे फायनान्स मिनिस्टर श्री निर्मलाजी हेंच्यांनी, आनी त्या मिटिंगेक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां उपस्थित आसलो। हेंच्या सगळ्यांच्या एकजूटीन हे व्हडले डिसिजन जाल्लेले आसा, आनी हे GST रिफॉर्म्स जे येयलेले आसा ते आमच्या बारीक लोकांक हो एक व्हडलो म्हाका दिसता तोंडाचेर तेंच्या चेहऱ्यार एक हास जे तेंची हॅपिनेस दिसपाक लागलेली आसा। आयज भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान जो सेंट्रलाक अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे काल डिसिजन जालें, हे डिसिजन हे फक्त इतल्याच लागून म्हत्व कित्याक आयज जे हो सरकार आसा तो आमच्या बारीक लोकांक लागून आसा। हेजे वरसून सिद्ध जाल्लेले आसा कालच्या डिसिजनासून। आयज जे डिसिजन घेतले आसा तेजो बिगस्ट जो बेनिफिशियर आसा ते आमचे डेली एसेन्शियल जे यूज करता, जशे हेअर ऑयल जावं, बाकीचे भायर टूथपेस्ट जावं, असली बारीक बारीक वस्तू जी आसा, जी आमची युटेन्सिल्स जावं, स्विंग मशीन, अशी खूबशी जी डेली एसेन्शियलाक गरज पडटा, तेजो जो जे पयली पर्संटेज GST पर्संट जे पे करचे पडटाले ते ऑलमोस्ट तुका 18% आसलेले, ते आयज 5%चेर काल डिसिजन जाल्लेले आसा। सो अशी सगळी जितली GST आसलेली 18%, 12% जे डेली एसेन्शियलाक लागतले ते सगळे 5%चेर हाडलेले आसा। सो एक इम्पॉर्टंट, त्याच प्रमाणे हेल्थ सेक्टरान, हेल्थ केअर सेक्टर म्हणटा तो एक इम्पॉर्टंट, एक म्हत्वाचो सेक्टर, कित्याक सदांच लोकांक हेल्थ सेक्टर म्हणटा तो इम्पॉर्टंट आसा। आनी हेजे भितर म्हाका दिसता जी 18% जे चार्ज आसलेले स्पेशली इन लायफ इन्शुरन्स आनी इंडिविज्युअल हेल्थ ते ऑलमोस्ट नील जाल्लेले आसा। 18% ऑलमोस्ट नील केल्लेले आसा। बट बाकीचे जे मेडिकल हेल्थ सेक्टर आसा, जसे थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, हे बाकीचे खूबशे आसा, तेजे भितर ऑलमोस्ट 12% 5%चेर हाडलेले आसा। त्याच प्रमाणे सगळ्यांक म्हत्वाचो आसा म्हणटा तो फार्मर्स आनी एग्रीकल्चर। हांकां म्हाका दिसता सगळ्यांक चड भितर बागचे ट्रॅक्टर्स, टायर्स, पार्ट्स, ट्रॅक्टर्स, हे सगळे जे 18% आसलेले इट इज कम टू 5%। म्हणजे सगळो जो फार्मर्स आनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स आहे ताका सगळ्यांक मॅक्सिमम बेनिफीट जो जातलो तो आमचो फार्मर्सांक जातलो। त्याच प्रमाणे जे ऑटोमोबाईल्स इंडस्ट्री आसा, जे आमची GST जी हाय आसलेली ऑलमोस्ट 28% GST आसलेली, जी तू गाडी घेताना GST लागताली, दॅट इज कम टू ऑलमोस्ट 18%। म्हणजे इतलो डिफरन्स जाल्लो आसा, म्हणजे इट हॅज बिकम चिपर। सो हेजो बेनिफीट म्हाका दिसता चडांत चड जे बारीक समाजाचे लोक आसा ताका चड बेनिफीट जातलो। त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायन्सीस, जे एअर कंडिशनर जावं, टेलिव्हिजन जावं, बाकीचे आमचे मॉनिटर जावं, सो डिफरंट जे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आसा पळय ते सुद्दां, वॉशिंग मशीन जावं, हे सगळे जे 28% आसलेले इट हॅज कम टू 18%। सो म्हाका दिसता हे जो कालचे जे डिसिजन जाले पळय तो हिस्टोरीक डिसिजन इतल्याच लागून कित्याक म्हणटा तेजे भितर एक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते उरला म्हणटा तो एड्युकेशन। जे एड्युकेशन तुम्ही पळयता, जे आयज सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे देशा भितर आमच्या एड्युकेशनाक लागून, तेजे भितर जे वस्तू आसलेली जेका 12% आसलेले ते ऑलमोस्ट सगळे नील केलेले आसा। म्हणजे ताका आनी GST ना, एड्युकेशन फिल्डान जितले तुका एक्सरसाइज बुक, नोटबुक लागता पळय सगळे तांकां सगळ्यांक नील GST केलेले आसा। सो हे म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो म्हणटा आमच्या आख्ख्या देशाच्या एक सामान्य मनशाक मेळटलो, गोंया भितर आमच्या सगळ्यांक लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो। आनी म्हाका दिसता हे व्हडले गिफ्ट चवथ जाली, बट चवथीच्या उपरांत जी दिवाळी येतली
हे दिवाळेक लागून आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान त्याचे फायनान्स मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो गोंयचो तेंच्यांनी आमकां हे व्हडले गिफ्ट दिल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक जातलो तेजे लागून हांव मना काळजानसून ऑन बिहाफ ऑफ मुरगांव BJP मंडळ तशेंच आमचे सगळ्यांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीचे फायनान्स मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मना काळजानसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक हे व्हडल्यांचे व्हडले रिलीफ आमच्या लोकांक दिल्लेले आसा. सर खंयतरी हाजे पयलीं प्रायम मिनिस्टर मोदी जावं CM सावंत हांणी अनावन्स केल्लें की द कंट्री विल सेलिब्रेट दिवाळी इन अ न्यू वे. दिसता की दिस इज व्हॉट सी आय फील दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट गिफ्ट जी दिवाळी म्हणून लोकांक सेलिब्रेट करपाक मेळटली. फुडली चवथ जाता ते आसा आता दिवाळीक हे व्हडलो एक बोनसो लोकांक मेळटलो कित्याक आमचे बारीक लोक दिवाळेक तूं जाणा इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम घेवपाक रावता, न्यू गाडी घेवपाक रावता, हे सगळे जाण दिवाळीच्या टायमारूच घेवपाक रावता तेन्ना तेजे भितर हो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा हो आमच्या मिडल क्लास लोकांक मेळटलो, बारीक लोकांक मेळटलो. आनी म्हाका दिसता हेज्या बरोबर तुमकां आनी सरप्रायज जावपाना आनी एक बीग कितें तरी आमकां आनी एक बरी न्यूज आयकपाक मेळटली जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर दिवंक शकता. दीस इज वन पार्ट बिगस्ट गिफ्ट फॉर द दिवाळी सगळ्या देशाक दिला तशें आनीकूय कितें मेळोंक शकता आमच्या आख्या देशाक लागून आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे कित्याक आमचे जे ताजो स्लोगन आसा आमचे देशाक लागून हो कंटिन्यू उरतलो. नरेंद्र मोदीजी मागीर प्रायम निर्मला सीतारामनजी डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सगळ्या कॅबिनेटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता थँक्यू म्हणटा कित्याक अंत्योदय तत्वाचेर चलपी आमचो सरकार हे आज दाखोवन दिता. फार्मा हितून 33 अशे फार्मा मेडिसिन्स आहा जेका नील केला आणि काही गोष्टीक 5% हाडला, अनेक इक्विपमेंट कमी केला. म्हणजे मनशाचे हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा. जशें आमदारान सांगले एज्युकेशन पुस्तकां सगळी कमी केल्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कमी केल्ले आसा, फार्मासा खातीर बरें करता. हे फक्त दाखोवन कितें दिता की आमचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलपी बारीक ते बारीक मनशा खातीर हे सगळे प्रधानमंत्र्यांनी 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्या वयल्यान सांगलेलें की दिवाळीचो बोनस दितले, दिवाळीचो गिफ्ट दितले. होच गिफ्ट आयज प्रधानमंत्रीन दिल्ले आसा. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे समाजा खातीर वावरता, लोकां खातीर वावरता. पण आमकां खबर ना की ऑपोजिशन कशा पद्दतीन घेतले, बट वी डोंट केअर अबाउट दॅट. वी से दॅट आमचो आमदार आसात, आमी सगळे आसात, प्रधानमंत्री सामान्य जनते खातीर वावरता. हेच आमी सगळ्यांक सांगू इच्छिता. वन्स अगेन थँक्यू प्रायम मिनिस्टर, थँक्यू FM मिनिस्टर, थँक्यू चीफ मिनिस्टर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.